प्रदीप आयज तूं उगवे आनी तामोशान प्रचार करता, कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो? मी आणि तामोशा पंचायतीन आमचा डोर टू डोर कॅम्पेन जाल्लो आहा. आज सुरवातीकच बाबू आजोळ्या नेतृत्व सकाळी ह्या तोरशा मतदारसंघात कॅन्डिडेट म्हणून आम्ही लढत करता. त्याचबरोबर आज ज्या उग्या गावात स्टार्ट केला त्या बाबू आजोळकरांनी जो विकास केला त्या विकासाचो भरपूर आमकां बेनिफीट मेळटलो ह्या बद्दल निश्चित जाल्लो आहा. कारण लोक नुसते त्या विकासाची आज तुलना करतात. आज प्रत्येकाच्या घरा वयता थंयसर लोक विचारतात बाबू तो कॅन्डिडेट काय विचारता. बाबून हे 5 वर्सां आमकां ह्या मतदारसंघान खूप ब्रेक लागलो म्हणटात, डेव्हलप जावना, विकास काय म्हणटा जावना, जॉब काय ना म्हणटा. त्या धर्तीचेर आमी आज जी 5 वर्सां गॅप पडलो तीच आमी फुडें व्हरतलो. आमी आमचं कार्य फुडें व्हरतलो. बाबू आजोळेंचा 15-20 वर्सांचा कार्य केला तर फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. प्रदीप जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदीप जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ